इतिहासाचें दुसरें पुस्तक बी. हेजेकिया खाला सुदारणा. हेजेकिया सोदरेर चडटा. चॅप्टर 29. सोदरेर आयलो तेन्ना हेजेकियाक 25 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसलेमांत 29 वर्सां राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव अबिजा. ती झेकार्याची धूव. आपल्या पुर्वजा दाविदान केल्लें तशें सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार बरें तें ताणें केलें. देव मंदिराची शुद्धी. ताचे राजवटकेच्या पयल्या वर्सा पयल्या म्हयन्याक सर्वेस्पराच्या मंदिराचीं दारां उगडलीं आनी तीं सारकीं केलीं. उपरांत ताणें याजनिकांक आनी लेवितांक हाडले. उदेंती वाटेन आसलेले चौकेर एकठायले आनी ताणें तांकां म्हणलें, लेवितानो, म्हाका आयकात. पयलीं तुमीच पवित्र जायात, त्या मागीर सर्वेस्परा तुमच्या पुर्वजांच्या देवाचें मंदीर पवित्र करात. पवित्र स्थानांतलो मेळ काडून उडयात. आमचे पुर्वज अविस्वासी जाले आनी सर्वेस्परा आमच्या देवाचे नोदरे मुखार वायट तें तांणी केलें. तांणी ताका सोडलो. सर्वेस्परा मुखावेलीं कोडसरलीं आनी तांणी ताका पाट ओडली. तांणी मंदिराचे दारवंटे बंद केले, दिवे पाळयले आनी इस्रायलाच्या देवा खातीर पवित्र स्थानांत धूप जलोवपाचें आनी बलिदान भेटोवपाचें बंद केलें. ह्या खातीर सर्वेस्पराचो राग जुडाचेर आनी जेरुसल्याचेर चडलो आनी तुमी पळयतात ते भाशेन ताणें तांकां खास्तींचो, एकसुरपणाचो आनी केन्यांचो माल केलो. पळयात, हाका लागून आमचे पुर्वज मरून पडले आनी आमचे पूत धुवो आनी आमच्यो बायलो निर्वाशीत जाल्यो. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाचो राग आमचे वेळो पयस जावंक ताचे कडेन करार करूंक हांवें निर्णय घेतलो. आतां म्हज्या पुतानो, बेजबाबदार जावं नाकात, कित्याक आपणा मुखार उबे रावंक, आपली सेवा करूंक, आपणाक भोजूंक आनी धूप जळोवंक सर्वेस्परान तुमकां विंचल्यात. उपरांत लेवीत उठले. अमासियाचो पूत महात, आजारियाचो पूत जोएल हे कोहातीतां मदले, मेरारीच्या पुतां मदले अबिदीचो पूत कीश आनी जेहालेलाचो पूत आजारिया, जेशोनितां मदले जिमनाचो पूत जोआ आनी जोआचो पूत एडेर, एलिफानाच्या पुतां मदले शिमरी आनी जेयुएल, आसाफाच्या पुतां मदले झेकार्या आनी मातान्या, हेमानाच्या पुतां मदले जेहिएल आनी शिमेय, जेडुथुनाच्या पुतां मदले शेमाया आनी उज्जिएल. आपल्या भावांक तांणी एकठांय केले, आपणाकूच पवित्र केले आनी राजाचे हुकुमेंतल्यान पावलल्या सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन ते सर्वेस्पराचें मंदीर नितळ करूंक आयले. याज्ञीक सर्वेस्पराचें मंदीर नितळ करूंक भितर गेले. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मेळ आसलो तितलोय भायर आंगणांत हाडलो. लेवितांनी तो एकठांय केलो आनी तो व्हरून किद्रोन व्हालांत उडयलो. पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा तांणी पवित्रांचो वावर सुरू केलो आनी म्हयन्याच्या पयल्या दिसा ते मंदिराशी पावले. हे तरेन सर्वेस्पराचें मंदीर पवित्र करूंक तांकां 8 दीस लागले आनी पयल्या म्हयन्याच्या 16व्या दिसा तांणी सगळो वावर सोंपयलो. फारीकपणाचो योद्ध. जेन्ना ते हेजेकिया राजाशी गेले आनी तांणी म्हणलें, आमी सर्वेस्पराचें आख्खें मंदीर, उलपायलेल्या बलिदानाची वेदी आनी थंय वापरलेलीं सगळीं आयदनां आनी उंडे, भेटोवपाचें मेज आनी थंय वापरतात तीं आयदनां पवित्र केलीं. त्या भायर आहाज राजा आपली राजवटकी चलयतालो तेन्ना आपल्या अविस्वासीपणान भायर घाल्लीं आयदनां आमी तयार करून पवित्र केलीं. सर्वेस्पराचे वेदी मुखार तीं सगळीं दवरलेलीं आसात. हेजेकिया राजान वेळ इबाडिनासतना शाराच्या अधिकाऱ्यांक आपयले आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो. राजवटकेच्या, पवित्र स्थानाच्या आनी जुडाच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तांणी 7 बैल, 7 मेंढरे, 7 शेळयो आनी 7 बोकडे हाडले आनी आरोनाच्या पुतां मदल्या याजनिकांक सर्वेस्पराचे वेदी
वेदीर भेटोवंक ताणें आज्ञा केली. म्हणटूच तांणी बैलांक जिवेशी मारले आनी याज्ञिकांनी रगत घेतलें आनी वेदीचेर शिंवर मारलो. त्या उपरांत तांणी मेंढऱ्यांक मारले आनी वेदीचेर रक्ताचो शिंवर मारलो. तशेंच तांणी शेळ्यांकूय मारल्यो आनी वेदीचेर रक्ताच्यो शिंवर मारलो. मागीर तांणी राजा आनी पोरजे मुखार पातकांच्या फारीकपणाच्या यत्नां खातीर बोकड्यांक हाडले आनी तांणी तांचेर हात दवरले. याज्ञिकांनी तांकां जिवेशी मारले आनी तांच्या रक्तान वेदीचेर सगळ्या इस्रायेलाच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर बलिदान भेटयलें, कित्याक सगळ्या इस्रायेला खातीर उलपायलोलें बलिदान आनी फारीकपणाचो यत्न भेटोवंक राजानूच हुकूम दिलो. आनी दाविदाचे राजाचो बाकनार गादाचे आनी नेथन प्रवादियाचे हुकुमे प्रमाणे ताणें कांसावलीं घुमटां आनी सितारां घेवन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत रावूंक लेवितांक नेमले. प्रवाद्यां उदेशीं दिल्ली ही सर्वेस्पराची आज्ञा आसली. जेन्ना लेवीत दाविदाची वाजंत्रां आनी याज्ञीक तुत्तुऱ्यो घेवन उबे रावले तेन्ना हेजेकियान उलपायलोलें बलिदान वेदीर दवरूंक फर्मायलें. उलपायलोलें बलिदान भेटोवंक सुरू केलें तेन्ना तुत्तुऱ्यांच्या आनी इस्रायेलाच्या राजा दाविदान केल्ल्या वाजंत्रांच्या नादार सर्वेस्पराच्या मानाक गीत सुरू केलें. उलपायलोलें बलिदान लासोपर्यंत सगळीं पोरजां भोजन कोत्तालीं, गावपी गायताले आनी तुत्तुऱ्यो वाजोवपी वाजयताले. भक्ती नव्यान सुरू जाता. उलपायलोलें बलिदान सोंपतूच राजा आनी ताचे बरोबर हाजीर आसलेल्या सगळ्या लोकांन सरपट पडून नमस्कार केलो. उपरांत हेजेकिया राजान आनी अधिकाऱ्यांनी दावीद आनी आसाफ बाकनारांच्या उतरांनी सर्वेस्पराक वाखाणूंक लेवितांक आज्ञा दिली आनी तांणी खुशालकायेन सर्वेस्पराची वाखाणणी केली आनी आपली मान बागावन नमस्कार केलो. त्या मागीर हेजेकियान म्हणलें, तुमी सर्वेस्पराक तुमचीच भेटवणी केल्या म्हणटूच आतां फुडें सरात आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ओम आनी दिनवासनेची बलिदानां हाडात. तेन्ना पोरजेन ओम आनी दिनवासनेची बलिदानां हाडलीं. तशेंच खुशी आसलेल्यांनी उलपायलोलीं बलिदानां हाडलीं. पोरजेन हाडलेल्या उलपायलोल्या बलिदानाचो आंकडो 70 बैल, 100 मेंढरे आनी 200 शेळयो आसल्यो. ही सगळीं सर्वेस्पराच्या माना खातीर भेटयल्लीं. संस्कारलोलीं देणी सगळीं मेळून 600 बैल आनी 3000 शेळयो आसल्यो. याज्ञीक थोडे आसलेल्यान तांचे लागीं बलिदाना खातीर हाडलेल्या सगळ्या मोनजातींची कात काडूंक जायना जालें. हाका लागून वावर सोंपसर आनी दुसऱ्या याज्ञिकांनी आपणाकूच पवित्र करी पर्यान तांच्या भावां लेवितांनी तांकां आदार दिलो. आपणाकूच पवित्र करचें म्हूण लेवितांक याज्ञिकांहून अदीक आसलें. ह्या बलिदाना भायर शांतीच्या बलिदाना खातीर मोनजातींची जायती चोरब आसली आनी उलपायलोल्या बलिदाना खातीर देवाक अर्पण केल्लें पिवण आसलें. आनी हे तरेन सर्वेस्पराच्या मंदिराची सेवा मांडावलीर घाल्ली. हें सगळें अकस्मात जाल्ल्यान आनी सर्वेस्परान पोरजेक आपले सेवेन थीर केल्ल्यान हेजेकिया आनी सगळीं पोरजां संतोसलीं. देवाचें उतर हें